2000 ऑलमोस्ट 2010 सुमार जे ब्रिजाचे हें चालू जाल्लें तेन्ना GSIDCचो जो चेअरमॅन आसा तो आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा काँग्रेसीच्या टायमार तेन्ना तो आमदार आसलो तेन्ना हो ब्रिजाचो हें केलो. आतां आमकां बाजून खबर ना कित्याक लागून हो ब्रिज एक्झॅक्टली कित्याक लागून बांदलो. GSIDC चेअरमॅन जालो म्हणूनच हो ब्रिज बांदला कित्याक जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना हांव पयलूच ब्रिजाचेर हांगा येयलो आनी जेन्ना पळोवंक गेल्यार दुसरे सायडीच्यान ताका वाटूच ना, फुडें वचपाक वाटूच ना. आतां तूं पळयत आसा डेड एंड ब्रिज येता आतां हांगा मिक्स जाल्लो आसा, लायटी घातलेली आसा, सगळो अप्रोच रोड जाल्लो आसा, पण फुडें तुका वाटूच ना कोणाक वचपाक खंय वचपाक. आतां पयलू अशें म्हणटाले की शेतकारांक लागून वचपाक लागून कनेक्ट करपाक, शेतां कनेक्ट करपाक लागून हो ब्रिज बांदला. पण आयज अशें दिसता की शेतकारांक कनेक्ट करपाक लागून न्हू, आयज खंय ना खंय आपणाचे जे पयशे आसा ते खंय ना खंय काडपाक लागून हो ब्रिज बांदला. कित्याक आमी GSIDCचो जेन्ना आतां सद्याक तरी CM आसा, CMच्या नेतृत्वा खाली GSIDC चलता, आमी विधानसभेन बसून हो प्रश्न केलो की ब्रिज बांदला तरी कित्याक तांकां सांगलें जे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कारण कित्याक मीन्स जो टॅक्स पेयर मनी आसा तो टॅक्स पेयर मनी वेस्ट जावपाक जायना. आयज हांगा अशें दिसून येता की हो टॅक्स पेयर मनी वेस्ट जाल्लो आसा कित्याक हांगा कांयच ऑप्शन ना, दुसरे सायडीन वचपाकूच मेळना. पळयत आसता बॅरिकेड घातल्यार ब्लॉक केला, दुसरे स्टेप्स बसून ना देंवतले म्हणून, चलत बसून देंवतले स्टेप्स बसून ना, आनी फुडें तुमी पळयत आसतना आख्खे मँग्रोव्ज जाय. सो हे जे सातत्यान कितली वर्सां जाली कंटिन्युअसली तेजो टेंडरींग करता हे खंय ना खंय वाडून घेतलें. आयज कशी परिस्थिती जाल्यार तुमी पळयत आसता ट्रॅक जो तुमी हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरांतले जे GSIDCचें काम जावं PWCचें काम जे सब स्टँडर्डा कामां आयज करता हो BJP सरकार करता हें दिसून येता. आनी हांगा पासून सेम जाल्लें आसा, कंप्लिशन पासून जावन हें सब स्टँडर्ड काम हांगा दिसता आनी तेका तो खेचलेलो. म्हणल्यार जेन्ना तुमी बांदता तेन्ना तेका सारको सिस्टमॅटिकली बांदपाक जाय, कसो कॉन्क्रीट आसपाक जाय, कशें तेजी स्टेबिलिटी आसपाक जाय हें पळोवपाक जाय. आनी असले सारके ब्रिज जेन्ना तुमी बांदून ते कंप्लीट करून दिता तेन्ना हँडओव्हर दिता तेन्ना खंय ना खंय सिस्टम आसपाक जाय. आतां तुमी चिंततले की हो येदो व्हडलो ब्रिज आसा, जेन्ना ब्रिज बांदलो मात अजून पर्यंत तेजें इनॉग्रेशन कांयच जाल्लें ना. फावंडेशन स्टोन तुमी तो सकयल मेळटलो, फावंडेशन स्टोना नंतर इनॉग्रेशन जाल्लें ना. कित्याक हेजे पयलू खूब टायम बांदलो परत रिटेंडरींग ऑलमोस्ट तेका स्टार्टींग 18 करोड़ सुमार हें जाल्लो आनी मागीर तेंच्यांनी वाडयलो अप्रोच रोडाक लागून, मागीर तो रोडाक लागून. पण अशें जावपाक जायना हें तरी म्हाका दिसता आनी हेजें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आमी विधानसभेन विधान करून CMाक वचून प्रश्न जाल्ले मात CMा कडेन हेजेर कांयच जावप ना. कारण अशें दिसून येता की GSIDC ऑफिशर्स जावं CM आसा हे खंय ना खंय तांकां खबर आसा हें कशें कितें केल्लें तें, कशी नाटकां चल्लेली ती आनी कशें आमचो टॅक्स पेयराचो मनी वेस्ट केल्लो. अशें दिसता की हांगा जेन्ना आमी एंटर जाता तेन्ना खुबशी बाटल्यो दिसली आमकां स्वराज्य. तुमकां कितें म्हणणें आसा की लोकल्स हांगा येवन सांजचे वेळार वा जेन्ना हांगा कोण नासता, म्हाका दिसता लायट्यो पेटला आसतली, पूण अशा वेळार लोकल्स हांगा येवन सोरो पिता काय कितें? पळय कशें आसा, जेन्ना अशी रोड एक्सेस जो आसा तो रोड एक्सेस फक्त नांवा पुरती दवरिल्लो आसा. हांगा अशें दिसून येता की हे कितें ट्युरिजम एक्टिविटीक लागून केला. कोणी गेलो म्हणटलो कित्याक लागून, ट्युरिजम एक्टिविटीक लागून कांय ना. हो फक्त बांदलेलो कित्याक आपणाचे पयशे खंय काडपाक लागून. हो ब्रिज आनी कित्याक लागून न्हू. आतां लोकल्स कशें येता, आतां तें हांव एक्झॅक्ट तुमकां सांगपाक शकचें ना कोण येता कोण येना. येता तेन्ना पळयलें नाल्यार हांव सांगूंक शकता, पळोवंक ना जाल्यार हांव कांयच विधान करूंक शकना. पण हांव एक सांगपाक सोदतां की हो जो ब्रिज आसा हो जो डेड एलिफंट म्हणटा पळय तसो डेड एलिफंट हो जाल्लो आसा. आनी हेज्या आमी स्टार्टिंगच्यान आमी GSIDC पासून बरोवन सांगलेलें की बाबा ह्या ब्रिजाचेर कितें आसा तें तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. जावं बाकीचे डिपार्टमेंट आसा म्हणजे CMाक सांगलें, ते CM आयज नेतृत्व करता आनी तेणेन खंय ना खंय जे स्टेप घेवपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय. मात आयज अशें जालां की लिडर तेंचो जो काँग्रेसीच्यान BJPन गेलो, फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तो लिडर तेंचो, त्याच लिडराच्या नेतृत्वान हें चालू केल्लें आनी तेणेनूच तें कंप्लीट करपाक लागून फुडाकार घेतलो. कित्याक गेले ते कामाक तेणें हें कंप्लीट करपाक गेलें. मात कंप्लीट करताले ते कोणाक लागून हो प्रश्न व्हडलो आसा. पूण कितें बऱ्याक करता नाल्यार वेल एंड गूड, वी आर वेलकमींग इट, बट हें कंप्लीट करता ते कोणाक लागून आनी कोणाक मिन्स आयज फायदो कोणाक आसा, कोणाकूच फायदो ना. आयज हितून आमकां कांयच बेनिफीट कांय मेळना. आतां क्रॉसिंगूय करपाक मेळना, हांगा म्हाका स्टेप्स बसून कांयच ना. सो क्रॉसिंग करपाक ऑप्शन ना, कित्याक हांगा सगळी मँग्रोव्ज आसा. कोण क्रॉसिंग केलो ना खंय मँग्रोव्जान वयतलो. हांगा कितलीशी मानगी बसून येता. सो ही आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे तें चिंतूंक ना. सो खंय ना खंय CMाक परत एकदां आमी सांगता, रिक्वेस्ट तरी कितलेच फावटी केली, डिमांड कितलेच फावटी केलो, मात CMाक आयज पडलेलें ना. कित्याक BJP सरकार असो जाल्लो आसा, तांकां फक्त आपणाचें कशें सादोवपाचें तेंच पडलां, कशें काबार करपाचें तेंच पडलां. पूण खंय रस्त्याची परिस्थिती हीच जाल्ली आसा. सो हे खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय, काबार जावपाक जाय. टॅक्स पेयराचो मनी जो ज्युडिशियली आमी यूज करपाक जाय. कारण हो प्रत्येक गोंयकार आयज आपणाचे बोल्साचे पयशे टॅक्स करता आनी ते टॅक्स करता तेजे खंय ना खंय बरो लाभ मेळपाक जाय, बरी फॅसिलिटी मेळपाक जाय.
स्टार्टींग जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां रोड जो डांबर घातलो तो समजलो तुमचो म्हटल्यार तो कन्स्ट्रक्शन करता आसतना जबाबदारी घेवपाची गरज आसता काय कितें? हय ऑब्वियसली आमी परत परत सांगताले की हो जो रोड येता हो PWD GSID आसा प्लस GSIDC अंडर आसा कितें जाल्लें आसा हो GSIDCचो जो एंटायर इनपूट आसा हेजे पयलू आमी एक क्वेश्चन बसून घातलेलो की कशी हेंच्यांनी प्रोक्युरमेंट केला कशें हें जाल्लें आसा कित्याक लोकांचे मीन्स जागे गेल्ले आसा आनी शेतां कितलीशीं जाणां गेल्लीं आसा आनी ते म्हाका अप्रोच जाले तेन्ना आमी पयलें की लँड एक्विजिशन केलां तांकां आजून पर्यंत ऑलमोस्ट 13 वर्सांनी तांकां म्हणजे आतांच तांकां 13 वर्सांनी तांकां तेंचो पयसो आसतो मेळना केन्ना लँड एक्विजिशन जालें पण तांकां पयसो पासून मेळना सो ते जाल्या नंतर आतां तो तेंच्यांनी कंप्लीट केला पण तो कंप्लीट पासून केला तुमी पयला आसतना माती डंप केल्या तेका लँड फिलिंग केल्या मागीर थंय माती घातल्या फुटून चलयल्या मागीर तेजेर हॉट मिक्सिंग केल्या टारिंग केल्या हॉट मिक्सिंग केल्या आनी ते तो पासून जो क्वॉलिटी ऑफ वर्क आसा तो क्वॉलिटी ऑफ वर्क सारको ना कंटिन्युअसली आमी सांगीत आसा GSIDक सांगीत आसा पण आयज अशें जालां GSIDCचें काम आसा की सब स्टँडर्ड कित्याक लागून जाता कारण मीन्स तेंचो मीन्स फुडाकार घेतलो जो CM आसा CM कोण वचून आयज ताका खबर पासून हांव ब्रिज कित्याक बांदला तुमी प्रश्न करपाक जाय CMक की हो ब्रिज कित्याक केला आमी प्रश्न करून मेकळे जाले आमी सांगलें मात तो क्वेश्चन मार्क असोच उरती रावता की कित्याक केला आमकां खबर आसा हो डेड एफर्ट जो आसा हो दुसरे गांवांत जाल्लो आसा आनी खंय ना खंय आमकां पासून म्हाका पासून वाटता की बाबा कित्याक लागून जाला म्हाका पासून हांव पासून शॉक जाता इंजिनियराक विचारलें हांव कित्याक लागून बांदला इंजिनियराक खबर ना कित्याक लागून कॉन्ट्रॅक्टराक विचारल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक खबर ना कित्याक लागून बांदला सो हो क्वेश्चन मार्क व्हडलो आसा आनी GSIDC अशें समज प्रोजेक्ट करीत रावले जाल्यार आमचो गोंयकारांचो जो पयसो वेस्ट आता एक आमदार म्हणून तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसा? आमदार म्हणून म्हाजो फुडलो स्टेप हेजे पयलू आमी लेटर बरोवलो केल्लो आसा दुसरें म्हणजे आमी विजिलन्सान घालपाचें आमी हें केल्लें आसा विजिलन्सान हेका घालतले कित्याक हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी CAG रिपोर्टांनी घालतले CAGनी हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय हो इस्टिमेट केलो कसो कितें जालें कशें हें जालें सो तेज्या अंडरूय हें जावपाक जाय रिपोर्ट येवपाक जाय आनी तो रिपोर्ट मागीर फुडें वचपाक जाय CMन खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय तो आयज खंय ना खंय करिना आनी आमी दोनूय हितून म्हणजे खंयचे खंयचे डिपार्टमेंटांनी जे इन्क्वायरी जावपाक जाय ते डिपार्टमेंटान घालतले आनी इन्क्वायरी मागतले हेच्या पयलूय आमी लेटर घातलेली आसा मात आजून पर्यंत आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स असो मेळ्ळो ना की सरकार तेंचोच आसा सरकार आपुणूच चलयता आनी ते आपणाच्या डिपार्टमेंटान कंट्रोल करता हें जावपाक जाय आनी रिसंटली जेन्ना सांगलें की सिटिजनाची कितें हें आसा हरकत आसा ती आमी दखल घेतले म्हणून नंबरूय आउट केल्लो आतां आमकांय पळोवपाक जाय ह्या नंबराच्या थ्रू हांगा तोडगो कितें जालें कितें येता काय ना नमस्कार सगळ्यांक एक्चुअली एक धाकटो ब्रिज आशिल्लो आमी गोंय कडेन ब्रिज म्हणटालो सो तो लोखणाचो ब्रिज आशिल्लो धाकटो ब्रिज आशिल्लो सो तेजे वयल्यान सगळे शेतकार आसात पळय ते सगळे शेतान वयताले बांदाक जॉयन जातालो तो सो तो मोडलो भरपूर वर्सां पयलो सो तेका लोकांक वयपाक येना जालें सो मे बी ते हेतू खातीर तेंच्यांनी हो ब्रिज हें केल्लो पूण म्हाकाय सजमाना येद व्हडलो ब्रिज हांगा तुमी व्हडली गाडी वयपाक शकता ट्रक वयपाक शकतात आमकां जाय आशिल्ली एक ट्रॅक्टर वयपाक हे ब्रिजा वयल्यान येद व्हडल्या ब्रिजाची कसली गरज आशिल्ली ती म्हाकाय सजमाना पूण हेजो उद्देश आशिल्लो हें जावपाक जाय आशिल्लो मेन म्हटल्यार शेतकाऱ्यांक जो शेतान वयपाक एक वाट गावता तेका जावंक जाय आशिल्लो पूण हो ब्रिज येदो व्हडलो बांदला कित्याक बांदला तो आमकां कांय खबर ना सद्या तरी सरपंच म्हणून तुम्ही कितें पळयता फुडलो स्टेप तुमचो कितें आसतलो लोकां खातीर लोकांच्या हिता खातीर लोकांक ब्रिजाचो फायदो जावचो ह्या खातीर तुमचो स्टेप पळय सद्या तरी कितें आसा सद्या हांगसर ब्रिज हो तुम्ही म्हणू शकता एक ब्रिज टू मूव आमी नांव दवरलें तें ब्रिज टू मूव लास्ट टायम आमी इन्वायट दिल्ली आमी हो इशू हायलायट केल्लो कित्याक तुमी पळोवपाक शकता तेका ते प्लॅटफॉर्म मारला कनेक्टेड प्लॅटफॉर्म मारला ते भितर गेला ते ऑलमोस्ट ते इक्वल हेका आशिल्लें सो तेजे लास्ट टायम येयले तेन्ना गाडी सुद्दां वयपाक शकताली सो तो आतां सामको भितर गेल्लो आसा कित्याक तेंचो फर्स्ट हें आशिल्लें तेंच्यांनी पयलीं ब्रिज घातलो आनी मागीर ताका तेंच्यांनी कनेक्टींग हें केलां सो तेंचो प्लॅन कितें आशिल्लो तो आमी सांगूंक शकना पूण आमी आतां एज अ सरपंच आमकां आमी एक लेटर बरोवपाचें आमी आमदाराकूय हेजे बद्दल सांगलें आमदारान आमचो इशू हेकाय काडलेलो आसा एसेंब्लीकूय काडलेलो आसा ब्रिज कित्याक लागून हें केलो तो बांदलो तो सो आमकां आयडिया ना ब्रिज कित्याक लागून बांदलो तो कित्याक आमकां अजून कांय एज अ पंचायत आमकां अजून तेंच्यांनी कांय हें दिवना इंटिमेट दिवना तुमी हॉट मिक्स घालता नाल्यार कितें काम करतात आमकां पंचायतीक अजून तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन कांयच ना हेजे कडल्यान सो आमी तुका सांगूंक शकना ब्रिज कित्याक लागून पूण लोकांक जाल्यार हो कांय फायद्याचो ना फकत लोक हांगा सांजचे एक वॉकिंगाक येतात पूण येद व्हडलो ब्रिज तुमी वॉकिंगाक हें करता इतले पयशे करोडांनी लोकांचे टॅक्स पेयरांचे पयशे आसात ते तुमी अशे बेश्टे वेस्ट करतात तुमी कित्याक तुमी पळोवपाक शकता आख्खें ब्लॉक आसा ते सायडीन कांय वयपाक शकना शेतान वयपाक शकना नाजाल्यार कांयच ना सो म्हाकाय आयडिया ना हो ब्रिज कित्याक लागून हें केलो
आता तुम्ही म्हटलं की ब्रिज तुमकांच आयडिया ना कित्याक बदललो सो आता लोकलसाठी कोणाकडे वचपाचें पळय लोकल्स आतां आमकां एवरी टायम आमकां क्वेश्चन करता गो ब्रीज कित्याक लागून आसा आतां आमी आमदाराक पळय सांगलेलें आसा सो आमदारान आमकां प्रॉमिस केला तो आपूण सगळे डिपार्टमेंटाक हें करतलो म्हणून हें चीफ मिनिस्टराक हें करतलो म्हणून आनी आमकां हेजो हेतू कळटलो खबर ब्रीज कित्याक लागून बांदला तो सद्या तरी हो ब्रीज कांयच यूज जायना फकत लोक हांगा पासळी घेतात आनी तुमी पळोवपाक शकता लायटी घातलेल्यो आसात लायटी त्यो आजून पर्यंत तेंच्यांनी घातलेल्यो आतां आठ 9 म्हयने जातले कंप्लिशन जाल्यार आजून पर्यंत लायटी पेटलेली ना आनी मेन प्रॉब्लेम जाता रातचो हांगसर फूल काळोख आसता कोण कितें येता तें आमकांय खबर ना हांगसर कित्याक स्वता हांवें 2 गाडयो हांगसर येयल्ले दोग जाणां तरी हांवें हांगसरल्यान हें केलां धांवयल्या कोण आउट ऑफ आमचे विलेज येतात हांगसर बसता हांगसर कितेंय जावपाक शकता हांगसर खबर आसतलें आतां आख्खी इंडियेभर गोंयभर रेप केसी वाडलेले आसा क्रिमिनल केसी वाडलेले आसा आनी हांगा खाली स्पेस जाता सो त्या कारणान कोण येता तेजेर नजर दवरची पडटली आमकां पुलिसांनी हांवें लास्ट टायमूय पुलिसांक हें केल्लें एप्रोच केल्लो तेंच्यांनी हांगसर एक हें करपाचें म्हणून कितें आमचें ड्रायव्ह करपाचें म्हणून कित्याक लागून जे कारणान हांगा कितें अनइन्सिडंट कितें जावपा जायना वायट इन्सिडंट कांयच जावपा जायना हेजे बद्दल आमकांय काळजी घेवची पडटली एज अ पंचायत एज अ सरपंच म्हाकाय हें करचें पडटलें आमी आमचें काम करतात पूण पुलिसांचे कडेन आमकां अशें आसा तेंच्यांनी हांगसर नजर दवरपाची कित्याक तुमी रातची येवन पळोवपाक शकता हांगसर सामको काळोख आसता हांगसर हांगा कितेंय जावपाक शकता कोण येवन बसता कित्याक बसता कितें करता तें आमकांय खबर आसना सो हेचेर पुलिसूच कितें हें करतले खरें म्हणल्यार सेफ्टी इज अ बिगस्ट कन्सर्न कित्याक जर लोक आतां सेफ्टी सेफ ना जाल्यार परत एकदा खबर जाता की हो ब्रीज कित्याक बांदला तें फाटलें कारण कितें आसलें ना तुमी कितें उलयता लोक जे असतात त्या टायमार जर तेन्ना कितें जालें पोलीस